संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकोठान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान कैसर दोगवाते मोजी नावी संगी मेळटा थैसर हांव आसा सदा तांचे मोरेगाम जेजूचे ते ओता आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागला तें मेळटले संतोष भरीत काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान. मोगाच्या भावांनो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. माध्यम मुखांतर तशें गरजेंत आसून येमिसाचें बलिदान भेटयतल्या नवेन करतल्या सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची बेसांव वाजोवन घेतल्या तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ह्या देवस्तुतेंत वांटली जावया. सोम्याची बेसांवां सांजुदा मुखांतर जोडून घेवया. हे संदर्भात आमी एकामेका खातीर विशेश करून मागता आसतना हरगां आनी त्या सांव खातीर मीस भेटयता फबी आनी जेस्सी मेंडून सदो खातार हरगां आनी ते सांव पसून मीस दिता डेरिल विवियन डिसोजा पांगळा ताजेर ते पसून विशेष करून मागता आसतना जे कोणा मागतान बसयलां सगळास करून तांचे पसून आमी सच्च्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमी देवाचीं भुरगीं देवा थंय विस्वासान आमी जियोंक जाय. देवाक सांडून देवा विरोध वेचे न्ही, देवाक अपमान करचे न्ही, देवा मुखार मागणी करून भायर देवाक सांडून अन्य देवाकी पुजा करचे न्ही. आमचें जिवीत देवा मुखार सदेपणाचें बळेपणाचें सतपणाचें आनी नितीवंतपणाचें जावंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयच्या वाचपा मुखांतर आमकां दिता. तशें आसतना सोम्याक सहज जाल्लें हें बरें जिवीत जियोंक सोमी आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांतावन दुग्धन बक्षणे मागतल्यांक बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे कधी विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दामप्या आमच्या त्या सांवा खातीर इराद्यां खातीर जे इरादे घेवन येवन येमिसाचें बलिदान भेटयता ताचे खातीर विशेष करून मागया.
देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा बघे वजूतात देव्या तुझ्या धर्मदूतान तुका वळखून तुवें आमकां फोबो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान सड आनी सड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फोबो कर. अशें आख्या प्रितमेचे तुजे पवित्र सभा वाडत वचूं ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. पृथ्वीचेर मनशाचें कोटेपण सोडून येतलें आनी ताच्या काळजांत कोटी चिंतना शिवाय एर कितेंच गोळानातलें म्हूण सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळ्ळो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचिल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वी वयलो नाश करतलो. ताजे सवें जनावरांक, जीवदळींक आनी अंतराळाच्या सुकण्यांकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन थारवा भितर वच, कित्याक ह्या संततीन तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीचे दादल्या बायलेची एक जोडी. अंतराळाच्या सुकण्याच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे परी सगळ्या पृथ्वीर तूं तांची संतत वंसयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वीचेर पावस धाडटलो. हांवें रचिल्लें सरपणी हांव पृथ्वे वयले नाश करतलो. सर्वेस्परान फरमायलें तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस सोमतच पृथ्वीचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतार्यें. देवाची वडुपकार. सर्वेस्पर आपले परजे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्वर आपले पोरचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हण हरसिया. ताच्या नांवांक फावो ती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्वर आपले पोरचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता. उदका राशीचे सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणी वय गंभीरायेन गाजता तासो ताळो. सर्वेस्वर आपले परजे शांतीचो आशीर्वाद दिता.
सर्वेस्वर आपले पडचे शांती सो आशीर्वाद देता हालेलुया 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 जो कोण मुजो मोग करता तो मुझे उतर पाळता आणि म्हजो बाप ताचो मोग करता आणि आमी दोगी ताचेशी येतल्या हालेलुया 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 सर्वेस्परा तुझे शुभ वर्तमान प्रगट करो मुझे वोंटाने काळीज तू पवित्र करे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले मास्व्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातल्लो अशें आसतना जेजू तांकां सतराई सांगून म्हणालो पळया फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदाच्या कमीरांची सतराई घेया आनी शिस एकामेका तुर्त करन म्हणाले आमचे लागीं उंडे ना देखून तो अशें म्हणटा जायचे पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमचे लागीं उंडे नात म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात अजुनूय तुमकां समजना तुमकां तितलें पारखूंक कळना तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना 5 उंडे 5,000 आमी मोडून दिल्ले वेळार कितलीं जाली कुडके तुमी बंद काडिल्ले 12 म्हणून तांणी जाप दिली आनी 7 उंडे 4,000 आमी मोड दिल्ले वेळार कितलीं जालीं कुडके तुमी बंद काडिल्ले 7 म्हणून तांणी जाप दिली तो तांकां म्हणालो कशें तर आनीकी तुमकां समजना देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो उत्पत्ती पुस्तकांतलें आयचें पयलें वाचप तशेंच मार्काची सुवार्ता आमकां आज आमी कितें करूंक जाय आनी आमी कशें जिवंक जाय आनी आमचें जिवीत कशें मांडून हाडूंक जाय म्हणल्या विशीं कांय तरी इल्लीशी समजणी दिता उत्पत्ती पुस्तकांत पळयता हांव देवान मनशाक रचलो खंयच्या दिसा 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलो उदकांतली सर्व रितींची जिव्यां रचल्या उपरांत भुमी वयर सर्व रितीची रूखझाडां रचल्या उपरांत सर्व जिनसाची सुकणीं संवजां रचल्या उपरांत सर्व तराची जीवदाळ रचल्या उपरांत निमाणें देव मनशाक रचता आनी तांकां म्हणटा आशिर्वाद दिवन कितें वाडा आनी सडा संवसार बरा ह्या मनशाक देवान आख्ख्या रचनेचो मुकुट जावन रचनेचो मुकुट तुमी जाणात मुकुट म्हळ्यार कालें किरीटा मिस वर्ल्ड मिस युनिवर्सल्यांक
तो किरीटा दवरतात न्ही गे किरीटा राय जाल्ल्यांक तो किरीटा दवरतात सगळ्या रायाच्या नेसनाची सोबाई रायाचो मुकुट न्ही गे किरीट म्हणटात सगळ्या मिस वर्ल्ड जाल्ल्या त्या चलयेची सोबाई तो मुकुट किरीट आनी अशें सगळी रचना मनशाचो मुकुट मनशाचो मुकुट आनी सर्व जीवदाळीचेर सर्व वनस्पतींचेर आनी सर्व जिनसांच्या मनजातीचेर देवाक मनशाक अधिकार दिलो तितले मात्र न्ही देवान मनशाक कितें दिलें समजणी दिली बुदवंतकाय दिली बुदवंतकाय तूं वाडतना संवसाराची प्रगती जायसय देखून आदांच्या काळार आसलो मनीस आतां आसा आसा मनीस तसोच आसा मनशाक 2 कान 1 नाक 2 दोळे 2 पाय 2 हात तसोच आसा पूण मनशाची रीत जिणी रीत बदलल्या आदांच्या काळार मनीस विणगो आसलो तो पांगरोनांतलो नेसनांतलो कळ्ळें गे आतां मनीस विणगो आसा ना आदांच्या काळार मनीस जिवें मांस जिवें वनस्पती खातालो फळां खातालो आतां मनीस पुरा उकडून रांदून मसाला आनी बसून खाता न्ही गे आदांच्या काळार मनीस मांठ्यांत जियेतलो वय गे मांठ्यांत रुकार आनी खंय जियेतलो मांकडा भाशेन आतां मनीस बऱ्या बऱ्या मजबूत व्हड जैत घरांनी जियेता व्हडलीं घरांत एकलीं दोगां न्ही गे जियेता आदी मनीस पांय वाटेन चलतालो तोडांतल्यान वळांतल्यान पांपाळ्यांतल्यान पुरो चलतालो आतां मनीस गाडयेनी बसांनी कारांनी विमानांनी चलता मनशाची प्रगती जाल्या मनशाच्या जिविताची बदलावण जाल्या संवसाराची प्रगती जाल्या आमी ल्हानपणांत आसलेली संवसारांत आसा संवसार तसोच आसा पूण संवसारांत प्रगती जाल्या आमी ल्हान जल्मताना टीव्हीत नातली मागीर ब्लॅक एंड व्हायट टी व्ही आयली मागीर कलर आयली फ्लॅट टी व्ही आयली न्ही गे आतां स्मार्ट टी व्ही आमी जल्मताना फोनांत नातली टॅलिग्राम आसलें मागीर फोन आयलें न्ही गे फोन आयल्या उपरांत मागीर कलर कोडलेस फोन आयलीं मागीर मोबायल आयली आनी गे आतां बरी मोबायल आयल्या टच स्क्रीन आनी पुरो डिजिटल पुरो संवसार बदलला सुरूचे मोबायल येताना येद्दे व्हडले मोबायल ताका एरियल आसताले ब्लॅक एंड व्हायट मोबायल न्ही गे कोणेंय तुका कॉल केल्यार तुवें रिसीव केल्यार 11 रुपये कट जाताले आनी तुवें कॉल केल्यार 22 रुपये कट जाताले सुरू 97, 96, 97 पुरा आतां कितलीं कॉल आयल्यारय फ्री गेल्यारय फ्री 1 घंटो 2 घंटे 3 घंटे उलय चार्ज ना फ्री बदलावण जाल्या संवसारांत प्रगती जाली ही मनशाची बदवण मनशाची समजणी मनशाची जाणवाय देवान दिल्ली ती मनशाक कितली जाणवाय दिल्या देवान मनशाक देवाच्या जाणवायेंतली मनशाक कितली जाणवाय दिल्या देवाची जाणवाय दर्याच्या उदका सरी करियेत दर्याच्या उदकांत इतली देवाची जाणवाय जाल्यार मनशा थंय आसली जाणवाय त्या उदकांतलो एक थेंबो मात्र कळ्ळें ह्या अरबी दर्यांत कितलें उदक आसा ह्या उदकांत कितले थेंबे आसतात एका थेंब्या तितली मात्र जाणवाय एका मनशा थंय देवाची जाणवाय देखून
देवाच्या जाणवाई मुखार मनशाची जाणवाई एक पिशेपण देखून मनशान कुच्चूंक जायना जंबू कुच्चूद म्हणटा पळय कुच्चूंक जायना हांव तशीं हांव अशीं हांव तसो हांव असो म्हाका पुरो गोत्ता म्हणूंक जायना कळ्ळें की केदो व्हडलो इंजिनियर जावं दी केदो व्हडलो मॅकॅनीक जावं दी केदो व्हडलो डॉक्टर जावं दी केदो व्हडलो शिल्पी जावं दी कांयच ना देवा मुखार तुका एक ताप येत जाल्यार तुजें इंजिनियर खंय काम करना न्ही तुका जोर तकली पडत जाल्यार तुका कांय करूंक काम करूंक जायना तुजे दोळे दिसना जाल्यार कांय करूंक जायना तुजी भलायकीच ना जाल्यार कांयच ना ही सगळी देवाची मांडावळ म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून देवा मुखार मनशान म्हळ्यार हांव तुज्या ओडू न्ही हांवें पुरा केल्लें तुजी मूर्ती हांवें केल्ली तुजी मूर्ती हांवें ती व्हडली दवरली म्हणून मनशान म्हळें जाल्यार देव आसता न्ही वय कळ्ळें हांवें एक तेंपो जाणवाय तुज्या मतीन घालनातली जाल्यार तूं जिवितान घालनातली जाल्यार तूं कांय करूंक शकतो नाय देखून देवाचें उतर म्हणटा देव मनशा सांगता वावरिना जाल्यार वावराडेनी वावुरचें व्यर्थ तूं बरी करून माडी लायताय बरी कृषी करताय बरें बिजनेस सुरू करताय बरें फॉर्म घालताय बरें डेयरी फॉर्म घालताय कालय करताय म्हाका देवूच नाका देवाचेर आदार दवरना देवाचेर विस्वास दवरना हांव म्हज्याच कुशेन करता म्हूण तूं देवची जाल्यार कळ्ळें कितेंय कर माडी वाडत वचो जाल्यार एक्की भिंगार येवची ना कळ्ळें माड इतले वयर जाता जाल्यार एकच एक बंडुलो जावचो ना कळ्ळें की कृषीचीं झाडां सरक्योन येती जाल्यार एकच अळसांदो वा एकच बँड वा एकच वांयगें जावचें ना कित्याक म्हळ्यार देवाचो आदार तुका ना देखून आमी हर एक पटी काम करतना खंयचेंय काम आमी हातीन घेतना जावं पुरो आंगड आमी सुरू करची जाल्यार जावं पुरो घर बांदचें जाल्यार जावं पुरो खंयचेंय बिजनेस सुरू करचें जाल्यार आमी पयलें कितें करता एक मागणी करता देवाचें उतर वाचता ह्या जागाक आपूण हाडटा आनी देवाच्या नांवान तें काम आमी सुरू करता कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार मनीस कांयच न्ही म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय आनी हें सत आदाम आनी ये विसरलीं देवान तांकां भुमी वैकुंठान दवरलें खंयसर भुमी वैकुंठान दवरलें काल्याक दवरलें कित्याक दवरलें खाजर जाल्ली मात्र इल्लें बऱ्यान संतोशान आसूं दीत बऱ्यांतलीं बरीं फळां बऱ्यांतलीं बरीं न्ही गे खावूं दीत म्हूण दवरलें तांकां थंयसर पूण देवान दवरतना म्हळें बऱ्यान तुमी रावा वाडा सडा संवसार बरा बऱ्यांतलीं बरीं फळां खाया पूण एक रुखाचें मात तुमी फळ खायनाकात म्हणून सांगून देवान तांकां स्वस्थ रितीची सत्राय दिल्ली त्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरतले आतां म्हणून पूण ह्या मनशान तें फळ केलें देवाच्या न्ही बगार देवसाराच्या उतरां पळो दिवन देवसाराच्या उतरां पळो दिवन देवसारान सांगलें बरें आयकून ताणें तें फळ केलें आनी मरण विसलें पळया आनी ह्या आदामाक आनी एवेक जल्मल्ल्या दोग पूत कोण ते आबेल आनी कायन सत आनी फट सत आनी असत नीत आनी अनीत आबेल एक सत्यवंत आबेल एक नितीवंत देवाक मानवल्लो देखून देवाच्या भिरांतीन आनी मोगान तो जियेतालो देखून ताचें बलिदान देवा मानतालें आनी एकलो खोटो देवसार आसो न्ही देवसार आसो ताचे ते अनीत अन्याय राग द्वेश मोसोर सगळें आसलें देवसाराचीं फळां ताचें तें आसलीं आनी कितें केलें सताक गिळून सोडलें अनितीक गिळून सोडलें असत अनीत खोटेपण वयर आयलें आनी ताणें आबेलाक जिवेशी मारलो आनी देवान कायनाक विचारलें कांय ना तुजो भाव आबेल खंय आसा म्हाका हितून गोत्तू म्हजो भाव आबेल खंय आसा हांव कितें आसा राग कोल्ली गी म्हणालो देवाक तो
पळया आनी ह्या कायनाची संतत कोटी जावन वाडली. तांची चिंतनां कोठी जालीं, तांचें मन कोटें जालें, काळीज कोटें जालें आनी सगळें जिवीत कोटें जालें. कित्याक देवसराच्या प्रेरणान देवसराच्या फळांनी ही परसां वाडली. देखून देवाक मस्त बेजार जालें. अरे एक दीस देवाक संवसार आसतना कितें जालें, देवाक बरें दिसलें, खुशी जाली न्ही गे. हां वय की न्ही. आदांक रचलो देवान. देवाक कितें दिसलें, मनशान एक सुरू आसचें बरें दिसूंक ना. देखून ताणें एवेक रचलें. आतां एवेक आनी आदांक रचल्या उपरांत आदांक कायन आनी आबेल जल्मल्या उपरांत आबेलाची कायनाची संतत वाडल्या उपरांत देवाक कितें दिसलें, देव सुरसुरलो, पश्चात्ताप पावलो. कित्याक हांवें मनशाक रचलो. पश्चात्ताप पावलो. कित्याक म्हळ्यार मनशाचें अविधेयपण, मनशाचें अनितपण, मनशाचें असत, मनशाचें खोटेपण देवाक सुरसुरोंक कारण जालें, देवाक बेजाराय दिवंक कारण जालें, देवाक पश्चात्ताप पावूंक कारण जालें. देखून देव चिंता आपूण ह्या संवसाराचो नाश करतलो. कळ्ळें गे. देखून तो कितें करता, सगळ्या संवसाराचो नाश जातलो, भिरांकूळ पावस येतलो आनी सगळो संवसार बुडतलो. देखून आतां परतून म्हाका संवसार वचूंक जावचो ना. देखून आशिल्ल्या पैकी एकलो नितीवंत मनीस कोण, नोये आनी ताची कुटुंब. नोये आनी ताच्या कुटुंबाक तो म्हणटा नोयेक, हे व्हडलें थारूंक कर, व्हडलें थारूंक कर आनी त्या थारवार तुका कितली जाय पुरती खाणां वरवीं सोमो कर. संवसाराच्या सर्व जातीच्या मन जातीचे कळ्ळें, शुद्ध आसात ते 7 जोडी आनी अशुद्ध आसात ती एक जोडी तुवें तुज्या तारवार दवरूंक जाय. आकाशांतली सर सुकणी तुवें 7 जोडी थंयसर दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार परत एका जिवीचो राखवलीतूं जातलोय. एका जिवीक परत एक जीव दिवचो राखवलीतूं जातलोय. देखून परत म्हाका रसची गरज पडची ना म्हणून म्हणटा. आनी येव नोये हे सगळें मांडावळ करता आनी भुमीचेर भिरांकूळ पावस येता. पावस तुमी जाणात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आवरायिल्लें तुमी पळयलां गे. आवरायिल्लें पळयलां, आवरायिल्लो अनुभव आमकां जाला. आवरायलेल्या वेळार एका गांवांत आनी एका गांवाक गेल्लो अनुभव जाला. उदक भरल्या उपरांत उदकाच्या पोंदा आसलेली सर चिवी मरण पावतात. जायत्यो जीवदाळी, जायत्यो मनजाती, मनीस पर्यंत उदकांत बुडून मरतात. आमच्या कलारी जायतो वावर येता. निरंतर पावस येवन आयले पटीन केरळांत, उत्तर भारतांत, उत्तर कर्नाटकांत, आमच्याच गांवांनी जायते नयन देगलेन आसलेल्या जायते गांव बुडले. त्या गांवच्यो जायत्यो मनजाती, जायत्यो जीवदाळी मरण पावल्यो, मनीस थोडे मेले. आनी खंयसर पावस आवर येवंक ना त्या जाग्याक गेले. देखून हांगासर दोणेरी मनजाती परस जमो करीचे म्हणना. कित्याक म्हळ्यार एका गांवांत आनी एका गांवाक लोक पैन करून येता, सुरक्षीत जाग्यार रावता. न्हंयेच्या काळार तशें घडोवंक ना. न्हंयेच्या काळार सगळो लोक मरण पावलो. पळया कितलेशे दीस पर्यंत पावस आयलो आनी उदक भरलें आनी न्हंयेची संतती क्रमेण क्रमेण खोटी जावंक पावली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें खोटेपण आसा पळय, हें खोटेपण जेजू एक खमीर एक सरी करता. खमीर हाच्या सुवातेंत खमीर तुमी जाणात न्ही गे. खमीर कित्याक वापरची, काल्याक वापरची खमीर? कालें पुगोवंक, पोट पुगोवंक, पीठ पुगोवंक, पोट पुगोवंक म्हणलें बरें केलें म्हाका. पीठ पुगोवंक, कसल्याचें पीठ पुगोवंक? मुटल्यांचें, मागीर बकऱ्यांचें, पोळ्यांचें, इडल्यांचें. तुमकां बायल मनशां रांदूंक वचना गे, म्हाका कोत्ता. मागीर आपांचें, ब्रेडाचें, ब्रेड हे पुरा पीठ पुगोवंक वापरचें न्ही गे. खमीर
आमची मालगाडी कमिरे बदल्या काल घालताली सूर घालताली तळट्याची माडाची सूर घालताली खमीर इल्लीशी उदकांत किरोवन घालची पिठाक खमीर असो स्वभाव तूं पुगोवचो आज जिजू हे खमीरेक सरी करता मनशाचें खोटेपण मनशाचें पातक खमीरेक खमीर म्हळ्यार पुगयता 1.5 सेराचें 2 सेराचें 3 सेराचें पीठ जाल्यार एक सेर खमीर घालता ते कितलें घालतात इल्लीशी 1 कुलेर अर्दें कुलेर न्ही गे पीठ कितलें आसा तांदूळ कितलो आसा ताचे वयर तुवें ती खमीर घालची इल्लीशी आनी इल्लीशी खमीर चड जाल्यार विकी फुगता तूं न्हिदो न्हू एक न्हीद काडटनांत पीठ फुगोवन मडकेंतले उमतोन किचनांतल्यान सीदा तुज्या बेडरुमाक येता पळय बाज म्हणून इडल्यो कर म्हणून मागीर तें पुरा धुवन काडून कोणाक जाय न्ही गे देखून इल्लें उणें पीठ घालना सकाळीं 4-5 वरां पुगचे बरी आयडिया अंदाज घालून दवरतात न्ही गे व्हडल्या मडकेंत इल्लें पीठ घालून दवरतात ताचे वयर व्हडलें तपलें दवरून उदक दवरून घट्ट दामतात भायर येनातले बरें खमीर पळया इल्लीशें मनशाचें पातकी तशेंच एकलो पातकी मनीस आसा जाल्यार एकलो खोटो मनीस आसा जाल्यार भोंवतणीच्या 6 जाणांक तो खोटो करता मार्केटीक तुमी येतात न्ही गे एक बऱ्या सगळ्या बास्केटींत एक टोमॅटो पाड आसा जाल्यार तो काडून उडयल्यार जालें नातल्यार 10-15 टोमॅटे पाड जातात एक एप्पल पाड जाल्यार ते काडून उडयल्यार बरें नातल्यार पुरा एप्पलां पाड जाता तशेंच बऱ्या समाजेंत एकलो खोटो मनीस आसा जाल्यार सगळे कोदळयता सगळे वायटाक व्हरता सगळे पातका कारण जाता कळ्ळें थोड्यांक कुत्तूना सैमानत थोडे तशे आसतात तांकां बरें जाल्लें पळोवंक कुत्तू जायना तुवें ताका कांय वायट करीचें म्हणना कळ्ळें तूं ताचे कडेन बरें उलयताय बरो मोग करताय कांय वायट करनाय पूण जाल्यार तुवें बरें करतना ताका सोसूंक जायना मोसोर जावचो मोसोर जावचो कित्याक गोत्तू ना कसले मोसरी मनीस ते म्हळ्यार खमीर येत आसले ते मनीस खोटे मनीस ते खोटेपण आसा पळय तांच्या रक्तांत आसा रक्तांत कित्याक म्हळ्यार तांचे देवसाराचें तसंय तांचें मसराचें हग्याचें रागाचें देवसार तूं कितलेंय मीस भेटय कितलेंय शर्मा आयक कितल्योय रेतीरो आयक कितले पोटी तूं कुमगार काण घे पूण तुवें केस्त मागून घेवची कित्याक म्हळ्यार तें खोटेपण तूं सांडिनाय ती खोटेपणाची खमीर तूं सांडिनाय व्यर्थ तुवें सर्वेस्पराचें भजन करचें व्यर्थ तुवें देवाची सेवा करची कित्याक म्हळ्यार तें बरेंपण तुजें थंय ना बरें जाल्लें पळोवन संतोश पावचें काळीज तुजें थंय ना तसले खमीरेचे मनीस जेजो उल्लेख करता हेरोदीक पळया हेरोद जेजू जल्मताना आसलोलो राय अंतिफोस हेरोद अंतिफस आनी हो हेरोद कोणाच्या हाताक आसलो स्वंत बळान तो राय जाल्लो न्ही रोमी चक्रवर्ती आडाल ते चलयतालो इस्रायलांत एक राय आसूंक जाय म्हणल्या खातीर मात्र एक नांवांतीकीत राय जावन जेरुजलेमांत एक राय म्हूण आसलोलो हेरोद ताणें जुदेवा खातीर वावुरिचें आसलें जुदेवांच्या बरेपणा खातीर जुदेवांच्या हिता खातीर ताणें वावुरिचें आसलें आनी लोकांचे कश्ट समजून चक्रवर्ती लागीं ताणें झुजोवन चक्रवर्ती मुखांतर जायते बरेपण ताणें त्या लोकांक जावचें बरी ताणें पळयचें आसलें पूण हो हेरोद आपणाच्या केदला खातीर आपणाच्या स्थाना खातीर आपणाच्या माना खातीर आपणाच्या संरक्षणा खातीर तो पिलाता मुखार जावं दी चक्रवर्ती मुखार जावं दी कांयच आपल्या लोकांचे समस्या सांगिना लोकांची वोजी हळू करचे दिशेन कांयच मेटां काडिना बगार आपल्या जुदेव लोकांक कांय तरी बरें करतलो कोणी येत जाल्यार तसल्यांक उगत बसोवचो तसल्यांक कांयच करूंक सोडिनातलो तसलो कपट आनी नीच व्यक्तित्व सो हेरोद ताका जेजू म्हणटा कितें ताका कोलो म्हणटा कोलो कित्याक म्हळ्यार
लोकां मुखार तो दुकां गळयता आनी चक्रवर्ती मुखार वचून त्या लोकांक बुशिके म्हणटा. तसलो कोलो तो कन्निंग फॉक्स. कळ्ळें गे? कोलो कुतंत्री करचो कोलो, कन्निंग करचो कोलो. कळ्ळें गे? असले खोले आमच्या समाजान जायते जाण आसात. कुटुंबांतय आसात, आमच्या घरांतय आसात. कळ्ळें गे? मुखार पुता पुता बाळा 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 म्हणून त्या बाळा गरी घालून गुमटेक अर्दूंचे जायते जाण आसात. कळ्ळें गे? देखून मलगड्यांनी म्हणचें आसा, जेवल्ल्या बशयेक वीख घालचे मनीस आग्याक आसताचे. सरपान कांय तरी खावन गेलो जाल्यार ते कोणी खावियेत खंय, कित्याक म्हळ्यार तो वीख घालना खंय कानांत सोरप. पूण आग्यान केल्लें केन्चेंय खावंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तो आग्यो खाता खातानांत तातूंत वीख घालता खंय. तसले मनीस आसात. मुखार पुगारचे, मुखार बरें बरें म्हणचे, मुखार सगळें बळा बळा पुता पुता म्हूण सांगडो पुरा करचे, फाटल्यान सुरी घालचे मनीस. कितलेशे जाण आसात. घोवान बायलेक तशें केल्लें आसा, बायलेन घोवाक तशें केल्लें आसा, आवय बापायन भुरग्यांक केल्लें आसा, भुरग्यांनी आवय बापायक केल्लें आसा, मायन सुनेक केल्लें आसा, सुनेन मायक केल्लें आसा. कुटुंबाच्या जायते दृश्टांत दिवयेत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. एक दीस न्ही 2 दिसां दृश्टांत दिवयेत, तितलीं गणितां आसात. देखून ह्या मनशांची आमी सत्राय घेवंक जाय. सत्राय देखून जेजू म्हणटा तांची सत्राय घे. फरिजेवांची सत्राय घेया. फरिजेवूय कमेरीक सरी जाल्ले मनीस. कित्याक म्हळ्यार हे फरिजेव पळोवंक सोबीत दिसतात, लंब दोगलो घालतात, चामड्याचे पाटे बांदतात, गोंडे उमकळयतात, माट्याक टोपी दवरतात आनी आपूण पक्का जुदेव धर्माची सर्व कानूना, जुदेव धर्माची सर्व नियमा अपुट्ट रितीन आमी पाळटा. जुदेव कानून अपुट्ट रितीन पाळटा. देवाचे नियम शास्त्र आमी बरें करून पाळटा. हेरांकी पाळोवंक कारण जाता म्हणून आपणा चित्त बाडाय उलोवन पेंटे सालांनी सलाम आनी कार्यांनी पयली बसका घेवन लोकांक बांदावचे. हे फारीशेव जेजो म्हणटा हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खपाट्यानो. सुनो काडलेल्या फोंडाबरी तुमी म्हणटा तो फोंडाबरी. ह्या फरिजेवांच्या खमीरेची सत्राय करा. मुखार एक ते उलयतात, फाटल्यान एक आनी एक करतात. तो हेरोदी असोच मुखार एक करता, फाटल्यान आनी एक करता. देखून पळया तो कितें करतलो. तो पळया जेजू जल्मल्ल्या वेळार 2 वर्सांच्या सकयल्या सगळ्या भुरग्याक जिवीशी मारूंक फरमायना. कित्याक म्हळ्यार आपणा बरी कोणेंय जावंक नजो, आपणाचें केदल कोणेंय ताणें आपारसूं नजो, आपणाचो स्थान आपणाचो मान कोणेंय काडूंक नजो. तो म्हाका तसो जो म्हणलो स्वार्थ मनोभाव, स्वार्थी चिंताप ताचें, स्वार्थी चिंताप. देखून पळया ते एक राई त्या हेरोदीक मेळोंक गेल्ल्या वेळार हेरोद तांकां कितें म्हणटा, वसा जतन्यान बाळकाची सोदना करा. वसा जतन्यान बाळकाची सोदना करा. तो मेळटस म्हाका येवन तुमी सांगा हांवें कितें करी जाय. हां पळय कितल्या अपुर्ब्यान म्हणटा हांवें वचोन ताका नमस्कार करी जाय. तो एक्चुली नमस्कार कोण अशें येता, हांवें वचोन ताका जिवीशी मारी जाय. पळया खोलो आनी असल्या कालितीचे मनीस पातकाक जल्म दितात. असल्या कालितीचे मनीस समाज नाश करतात. असल्या कालितीचे मनीस संवसारांत पात काडून संवसार नाशाच्या वाटेक पायतात. देखून असल्या मनशां तावन पयस रावूं जाय. एकले आसल्या भोंवतात असले मनीस. एका घरांत एकलो आसल्या पुरो अंतू करीस म्हणटात पळय. एकलो आसल्या पुरो एका घरांत अंतू करीस जालें, सगळ्या घरचें बरबाद जालें म्हणटात. समाजान एकलो आसल्यार पुरो तसलो खोटो मनीस संवसाराचे नाश जाले. देखून जेजू तसल्यांक उल्लेख करून एक बोवा पुरबायेचें एक निदर्शन दिता. तो कितें म्हणटा जेजू असल्या मनशांक हे खमीरेच्या पातक करतल्या अनीत विस्तारतल्या अन्याय जियेतल्या मनशांक उल्लेख करून जेजू एक विशय सांगता. कोणी मनीस हेरांच्या पातकाक कारण जाता जाल्यार कितें करी जाय. कितें करी जाय. पाडच्या इतलो पुरो शर्मा सांगून म्हजो सूम बे जालें बरें जाल्यार.
अंजिली बाई एकली सोडल्या कोण निवली ना कितें करी ताजे गळ्याक गरी घालीचे कळायचे गे ताजे गोमट्याक दांत्या असो फातोर बांदून खंय उडयचे वळाक म्हणून ना थोडाकी म्हणून ना बांयकी म्हणून ना दर्याक उडयचे कसलो फातर मैल असो फातोर न्ही चिरो फातोर न्ही वा साईज फातोर न्ही पंचगा मातसो कडपिसो फातोरी न्ही दांत्या असो फातोर त्या दांताच्या फातराक बुराक आसा त्या बुराकांत एंठो घालून त्या बुराकाक वाल गुंतून त्या बुराकाक दोरी घालून गोमट्याक बांदलो जाल्यार तूं जीव तुट्टा मुसोरी प्राण वेता पर्यंती कुसोन ती आडां थंयसर कुंभ जाता पर्यंती फातर तुटचो ना तो वयर येवचो ना उरले खंयची फातोर बांदची जाल्यार पळय आंबार धडपडटाना फातोर निकळून वयर येत जेजू कितलो हुशार आहा पळय दांत्या सोत्त फातोर असल्या खमीरेच्या मनशांक असल्या शास्त्र्यां बरे फारीजेवा बरे हेरोदी बरे जे त्याला कपटी नीच आनी पातकी खोट्या मनशांक जेजू म्हणटा तशें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें कसो जावंक जाय हांवें कसो जावंक जाय 8 बागीन जेजू म्हणटा आपूण नितळ म्हूण आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज सांचे आपूण दुर्बळ म्हूण जाणा जाय जाय सादो बळो हांवें जाय जाय पयल्या पासून रुदान करी जाय नितळ मनाचो जाय जाय निती खातीर झुजत जाय निती खातीर बुके जाय थाने जाय असले 8 बागीचें जिवीत हांव जियेलो जाल्यार हांव देवा मुखार बागी म्हज्या जिवितांत ही बागी संतोष बरी जातलो बागी म्हळ्यार कितें संतोष बरीत जातलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संतोष सोदून मॉलाक वयची गरज ना संतोष सोदून फिल्म थिएटराक वयची गरज ना संतोष सोदून बाराक क्लबाक पब्बाक वयची गरज ना संतोष सोदून देवाचें उतर वाचून 8 बागीचें जिवीत तुवें रुता केलें जाल्यार 8 बागीचें मतेवाच्या वांजेलान पळयत अध्याय 5 8 बागीचें जिवीत तुवें रुता केलें जाल्यार तूं संतोष बरी जाताय 8 बागी संतोष बरी जाताय तूं बागी जाताय तुका कसल्याचीच गरज पडची ना देखून हें सांडून आमी दैत्य पोटी दर्या देग थंय हांगा पुरा धांवन तांव पूण आमकां खंयसरी संतोष मेळना कित्याक 8 बागीचें जिवीत रुता करूंक सलवून पडल्या सुकोवन पडल्या तें आमी रुता केलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या सगळ्या जिवितांत ती दादोसकाय संतोष आसतलो असलें जिवीत रुता करून देवा मुखार आमी पातयेनेचे देवा मुखार विश्वासीपणाचे देवा मुखार भावार्थाचे आनी 8 बागीचे मनीस जावंक स्वामी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. संतोष बोरितायच्या ओरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता ओरत्या मोगान तुका सर्वेस्पराचो रस्ता उदारपणा दिला तो उदार जिवीत असो उंडो जातलो सर्वेस्परास स्वीकार तूं करी बापा उंडो गोवांसो वायदा कांसो सर्वेस्पराचो रस्ता आमी रस्तो उदारपणा दिला तो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून ही बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या तंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवा पामानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीक आमच्या नाक्या पयसुबेच्या देवाक सरस्वर मारून घेव. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा बागे वजूतात देव ह्या तुज्या धर्मदुतान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सडवण परगट करूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले तेच सडवण आमच्या एकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी दुगातां भेटयता त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बावळ दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातही उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कडेने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काय दोनी तिसो आणि आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं या संवसारान सदां उरच्या आणि सर्गेंची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ते धर्माच्या बुन्यादीर थिरांनी गठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेंच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Pove दळबारां सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय वो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावांनो भयणीनो ही घडी उंड आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी अजापांची घडी आमच्या जिवितांत ही अजापां घडच्या हे पवित्र आत्म्याची घडी आमची जिवीत समयाची कुडी रक्ता समर्पण दिवया भक्तीपणान वांठिली जावया बाबार्थान मागया बापा क्रोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कस्त मरण ससूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सोंगुठ परगठुया सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनः जीवन पोण आमी परगटा तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आमी अत्रेकता बाबा जेजूच्या मरणासून पुनः जीवनपणासून मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिविताचो उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखार मळपळूंक फोव करे आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माय संगती तिचो पती बाग्या वजूजाय बाग्या धर्म दोता बाग्या वजूतात देवानी सर्व कळी तुका मारवल्या त्या सगळे भक्तां बराबरे ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवंतांनी शिकलेले मागणी भक्तीपणी सांगता एका ताळ्यान एक काळजान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची ताव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिरिशड्यांतले आमकां निवार देयकृणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माये मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आमी दिमी गेल्या पळया इजोन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी येयल्ली पातकी मनशांतान पयस रावोंक हेरोदेच्या कमिरेची आनी परिजेवाच्या कमिरेच्या विशयान सत्राय दिवंक पातके मनशांतान पातकांतान खोटेपणांतान मेळ्ळेपणांतान पयस रावोंक आमकां आपणे दितात ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया प्रेमचे भितरेचे भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मोच्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका दिवो जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमोन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमोन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता पाणा तुज्या पोस्तान कुर्बे जना भोयता सुतोन गेल्या शेळिया गोपान पाटी घेताय स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमोन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येमोन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे दयेक जाता स्वागत
मोगाळ सोमिया काळजांत ती मोन मागता मागतास तुका दिवो तुझे एक जाता. आमच्या मोगान बरोवन तूं आमच्या काळजांत येयल्या. पदकाच्या सर्व संदर्भांत पयस रावूंक सगळ्या पदकाच्या मेळेपणांतावन अलग रावूंक तूं आमकां आपणे दिता. तें आमकां सर वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडिशड्यांतले निवारल्यांत बेसवांनी बरलां भलायकी दिल्या समाधान दिला संतोष दिला सोम्याक आमी अर्गां देवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू. कालच्या दिसा सर वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सोमिया जेजू सर अपयांतले मरणादीक पिड्यांतले कालच्या दिसा राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयचो दीस पळोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया ह्या पुंटळाक येवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर तुका सोमिया ह्या मिसाच्या बलिदाना वाटेली सावन तुजें उतर आयकोवचे भाग फोव केल्ल्या खातीर तुका सोमिया पवित्र एवकारिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आमकां तुवें दोशी केल्ल्या खातीर अर्गां तुका वेळा काळा सरी जावन विविध मनशां मुखार आदार आनी कृपा फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमिया जेजू होगळप तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू सोमिया जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजाक हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजाक हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजाक. प्रार्थुया. भूमगाळ बापा आमच्या देवा बघेवन जोता देवाच्या जैत देवन वर्णापासून ह्या नव्यानाचे दिसा संस्कार आमी संभ्रमला तांदूळ घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमी बसया. मोगाच्या भावानो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां तुमची हृदय घेवन ह्या पुंतळाक तुमी ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या पवितळाक येतात. मिसेचें बलिदान भेटयतात नव्यान करतात सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडतात. तुमकां अभिनंदन पडयता तुमच्या खातीर विशेष करून मागता. माध्यम मुखांतरी हांगासर दिसपट तें नव्यान करून देवाची कृपा सांजुता देव मुखांतर जोडून घेतात. तुमकांय अभिनंदन तुमच्या खातीर आमी सदांच मागता. हेच्या दिसा आमकां सगळ्यांक बरें करून गांव कुमक केल्या भाव क्लिफी तुकाय देव बरें करूं. स्टॉला भेट दिया थंयसर बेजार केल्लें मीठ बेजार केल्लें तेल बेजार केल्ल्यो दूंप कोंतांबीर इमाज्यो इत्यादी आसात. सीडी आसात. तशेंच कथोलीक पंचांग आसा गरजे पडचे बूक आसात आनी विविध कोंकणी गितांची कोंकणी कन्नड हिंदी इंग्लीश कांतारांच्यो पेन ड्रायव्ह आसात. ह्यो सगळ्यो आमच्या जिवितांत देवा सवय रावोंक देवसारा विरोध झुजोवंक आनी जय जोडूंक आदार दितात. ह्यो सगळ्यो वस्तू वापरूंक हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आमी आपणे दिता. स्टॉला भेट दिया बेजार केल्लें मीठ तेल उदक कोंतांबीर रेलेक दूंप इत्यादी सगळ्यो आसात थंयसर. तशेंच हांगासर देवी वखदां आसात. गांठी दुखी गॅस टिपिडे भलायकी पिडे संबंदी सगळीं वखदां तेलां आसात. त्यो जायते बरेंपण जायत्या फोव जाता. हें तुमी घेवंक गॅस टिपिडेकी बरें वखद थंयसर आसा तें ऑफिसान मेळटा. तें घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसां ऑफिसान दिया थंयसर घेतात. ते सावा तुमच्या ऑफिसान दिवेत नंतर थंय फाटीं आसलेल्या पुंतळा तुमी घाला. तुमचे कशें सदांच आमी मागता. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता. हप्ते मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत तुमकां मेळटा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता.
तुमी दिल्या दानावरवी ह्या पुंतळाची काही प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनांनी कुमो करूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. पुंतळाची कॅलेंडरां तुमकां कोणाकय मेळोंक ना जाल्यार ऑफिसांत तीं आसात. ह्या कॅलेंडरार ह्या पुंतळाच्या सांजुदाचें मागणें आसा. तशेंच ह्या पुंतळा जावची विविध कार्यां आसात. ही सगळी माहिती तुमकां मेळटा. कोणाक मेळोंक ना जाल्यार ऑफिसांत आसात, इसान घेया आनी घरा व्हरा, तुमच्या आल्तारी मुखार दवरा, दिसपट्टे नव्यानाचें मागणें करा. खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फावो जातलें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना जाल्यार ही फुलाची पाकळी दिल्यार आमी संतोशान ती स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या दनपाराच्या जेवणाची तयारी आमकां करूंक साध्य जाता. तुमच्या घरांनी कुमगार जुबल्यो बर्थडे इत्यादी बरी एनिवर्सरी असलीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा, जेवणाक कुमो करा आनी सर्भक्तिकां तुमचे खातीर आमी मागता. येवच्या बुधवारांतून फाल्यां बुधवार येवच्या बुधवारांतून करेजमाचो काळ आमी सुरू करता. ह्या करेजमांत दंडवणी त्याग सॅक्रिफीस करून आमी देवाच्या कश्टांच्या मेटांनी सूम करता. देखून ह्या पुंतळार जायतीं भक्तीक कार्यां आसात. मंगळाराचें नोवेना, शुक्रारा मीस आराधन, तशेंच कुर्सावाट आनी रामाच्या इतराच्या पयल्या इतरा हांगासर परगट कुर्सावाट आसा. मार्चाच्या 18 तारखेर हांगासर जागरणाची रात आसा. मार्चाच्या 18 तारखेर शनिवारा संजेर 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 पर्यंत जागरणाची रात आसा. ह्या जागरणाच्या राती ब्रदर प्रकाश, तशेंच ताचे पंगड, तशेंच बाप सुनील पिंटो, बाप सिरील लोबो, हांव आनी सर्व भाऊ विलियम, भाऊ मॅक्सीम आनी संगत मेळून ही जागरणाची रात सम्या संगी आमी करसेतेल्या. देखून व्हडा संख्यान त्या राती करेजमाच्या काळार जावच्या जागरणाच्या राती वांटेली जावंक दैवीक बेसांवां सांजुदा मुखांतर आनी सगळ्यांत संता भक्ता मुखांतर जोड घेवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. देखून वेळार आतांच ही रात तुमी अमानत करून दवरची आनी त्या राती हांगासर येवन ह्या जागरणाचेर वांटेली जावन सम्याची दैवीक बेसांवां जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. हांगासर हेच्या जेवणाक कुमो केल्या एंट्री एब्रेव आनी कुटुंब किन्निगोडी, विन्संट पिंटो बलकुंजे, केविन लविटा मार्टिस पांगळा, ग्लेन्ना आनी रावनी मुंबई तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें, मनांतली वात स्विकार करची. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. हेचे दिसा जेवण तयार केलां मदर तेरेसा वाड्याकारांनी, तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकारणीचे प्रतिनिधी समेस्त वाड्याकारांचे तांकां उमो केल्ल्या समेस्त तांचेर देवाचो आदार मागता. तुमच्या वावणटीचो फळ येतेच बापान तुमकां फाटीं मेळोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार आमची मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. आतां कोणी आसा जाल्यार आसात गी, नंतर आमी नव्यानाक आयती जावचें, नव्यानाचें गीत गावचें. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पासून विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. बाबीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघे उजूता देव सरकारा सांजे तुझ्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देव एर सांत भक्त प्रत्येक जन्मरी आमची सर्गीची माई आमच्या मजतींचे जो आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्यास व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागो दिसा आमी उगडास करता. बगे म्हणटात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात वेदा कोणच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षणान मेळयता. त्या बलिदाना वरून देवा आपण निरंतर रोखलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात. जेजू आमच्या भवर्त उदेशी तूं आतां ग्रोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे ती देवा सो आनी पेल्या सो करूं मोग वाडय. आतां आमी बगे उजूता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बादोबार जोगोर सोन येत्रेक तुजे दैवी कुशे प्रमाणे तुज्या री करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ए जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पतीने आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान रगडाप सदां सर्वता आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणें. हे संवसारी जेजूचो सैरवारी दंडो जावन आसलेल्या बागे उजूता देवा
हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडून जाणा सोम वाळपूंक तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडुनीची स्वार्था तुवें पयस आसले लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाक दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक अडचणी संपवण निराशेच्या परिस्थितीत असलेल्यांचो तूं खेरेत शरती संवसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोन ही म्हजी गरज आनी तुज्या पुनशता पातयेन आयला देखून बश्या मंगळ बाबडीनो जायतीं जाणां तुमी त्या हांगासर घालतात पोस्टा मुखांतर मेला मुखांतर वॉट्सॅपान धाडून दितात आनी आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता हाजी जायतीं त्या आसा 100 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक तेका जाणां रीण काडिल्लें फारीक करच्याक एकल्याचें किडनीचें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक दोगां जाणां जागो नावार जावच्याक दोगां जाणां काजराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक एकल्याची बरी न्हीद पडच्या पासून एकल्या भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावच्या पासून 100 जाणांक बरी सैरिकी फावो जावच्या पासून दोगां जाणां परिक्षेन पास जावंक बरे मार्क्स काडूंक एकल्या कामांत भद्रती मेळच्या पासून एकल्याचें पयस जावच्या खातीर एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वयच्या खातीर एकल्याच्या आमाल पिवणे तावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबांत जाग्याचे केस इत्यादी जावच्या खातीर आनी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावच्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबांत आसले समस्या सगळे परिहार जावच्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या फाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरयंती दूख संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या उदरपुराच्या आवयक बरी भूक जिरवण कुडीची गठाई आनी बरी भलायकी आनी पांयाक जल्लो गायी गूण जावच्या खातीर एकल्या दोगा बाबांनी कुटुंबान माया मोगान जिवोवच्या खातीर एकल्याक आमाल पियेन सांडून सगळें तेजें जिवीत बरें वृथा करच्या खातीर एकल्याक UK वचोंक जावचें सगळें तें काम बऱ्यान जावं बेगीन ताणें UK वचोंक फावो जावच्या खातीर एकल्या स्त्रीन UK वचोंक सगळे प्रयत्न केला परीक्षा बरयल्या आनी ताणें सबित्यान परगांवाक UK वचोंक फावो जावच्या खातीर त्या गजानाची तकली पडापड मायग्रेन हातापायाच्यो गांठीची दुखी संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर दोगां जाणांच्या पांयाच्या पंदा पडचे किडे संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे वेळार मेळच्या खातीर एकल्याच्या गॅस्ट्रिकाची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्या खातीर एकल्याक धरलेलें सगळें जाग्याचें काम शबित्यान पंथा पावच्या खातीर तेका जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर 16 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावच्या खातीर तेका जाणां परगांवाची विजा फावो जावच्या खातीर एकल्याची वायट सक्तेतां सुटका मेळोवंक एकल्याची IELTS आनी OAT एग्जाम पास जावच्या खातीर एकल्याच्या डिप्रेशनांतून पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्या सेकंड PUCच्या भुरग्याक ताचे सगळे स्ट्रेसांतलें ताणें सगळें मुक्त जावच्या खातीर आनी शिकूंक बरी मोत उडाचे सकत फावो जावन येवंक आसच्या सगळ्या फायनल परीक्षेन PUCच्या शबित्यान बरे मार्क्स काडून पावसोवच्या खातीर MBBS परीक्षा बरयतल्या एका विद्यार्थीक बरें शिकोवंक जाणवाय गिन्यान तिरुकाय पावोवन सगळी परीक्षा बऱ्यान फुडें करूंक करपा मेळचे खातीर 7 जाणां शिकूंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक एकल्या सिगरेट ओडची संवय संपूर्ण रितीन सोडोवंक एकल्या बॉक्सूंक करपा मेळोवंक एकल्या हातीन धरिल्लें काम शबित्यान पंथा पावोवंक एकल्याची वर्टिगो पिडा गूण जावंक तशेंच 30 आनी 4 जाणांनी विविध सामा खातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागता बसिल्ला तांचे खातीर आमी दिंबी घालया हात उबारन सर्वेस्परा देवा लागीं निरंतर आमी मागया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मोगळ सुमया सांजुता देव मकान उबारलेली मागणी देन तू मानून घे तुका आमी भेटोवन दिता तुज्या मानाकाने मैमेक आमी मागची मागणी सदांच तूं स्वीकार कर आमची मागचे मागणे सगळ्यांच स्वीकार करून आमकां मागलेले फावो कर आमच्या मागण्याक काम दे सर्वेस्परा तुजे वड काकुळतीन आमचेर दया दाखय मागलेल्या मागण्या आमकां फावो कर तुजे उदंड काकुळतीन सर्व आमकां पातकांती निवार बरी भलायकी फावो कर मतीक समाधान दी वावरांत सगळे जैत लाभय भुरग्यांक इवाजां खातीर जोड्यांक उतर प्रायचे पिडेस्ता प्राय वता हर एकल्या गिराक सांबाळ मागलेले सगळे उपकार आमकां फावो कर मागता सोम्या तुका महिमा तुका जवारादा वगळाप हालेलुया 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 नवेनाचे मागणे मंदारचे
म्हज्या मतीर काळो काडना म्हजो बाबार दोडोर बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तुझ्या पस्तले पदवेन पयस जावन राय वरत्या संता म्हज्या काळजाच्या गुन्यांत हांव तुका गोलो मारता अशा सणलेल्या बरोसूनचे करी तेणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कंटे गुटे म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटयता तुझ्या मोबायल वायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगा अनाथासून सुदर्शन वर वडापतीन तुजे मग लोपकार तूं म्हाका जोन दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे मत नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक प्रकटलेलें जावं आमेन घडी भर दोळे धांपया आमच्या हात अर्द्याचेर दवरया सांजुदा मारीफा लाभलेल्या बरेपणाचो उपकार बावडया जायत्या जाणां जायतें बरेपण फावो जालां दोगा जाणां खाजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर दोगा जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर दोगा जाणांक बरी विजा फावो जाल्ल्या खातीर दोगा जाणांचे UK वचोंक बरें काम मेळोंक सेटल जाल्ल्या खातीर एकल्याची बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचे जाग्याचे रेजिस्टर जाल्ल्या खातीर एकल्याचे रीण फारीक करूंक करपा मेळ्ळ्या खातीर एकल्याची तकलेची गुमटेची शिरेची दुखूण जाल्ल्या खातीर एकल्याची पाटीच्या कण्याची कुशीची बरीची दुखणी जाल्ल्या खातीर उदरपुराच्या आवयक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर एका भावान आम्हाला पिवणें सोडून बरी चिणीची येयल्ल्या खातीर एकल्याक सर वायटान ते विघ्नान ते निवारलेल्या खातीर एकल्याच्या मदीं ते स्ट्रेस सगळें उणें करून परत ताका एका भुरगे भाशेन केल्ले खातीर एकल्याक आदी धरलें सगळें काम शबीतान पंथा पावयलेल्या खातीर तशेंच 20 आनी 7 जाणांनी मागलेल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिल्यात तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंत्या सर्वेस्परा देवान सांज उरता देव मुखांत्र जायते बरेपण आमच्या जिवितान केलां ह्या बरेपणाचो उपकार बावडून देवा पुता पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू उगडाप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगडाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया हालेलुया तुवें आमचे दया दाखोवन आमचेर दिल्ल्या सर बरेपणा खातीर मुतुल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर दिल्ल्या बेसांवा खातीर मागलेले फावो केल्ल्या पसोत काळजांत अर्गां दिता सोम्या अर्गां जेजू उगडाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मंगळ बाबणीनो आमच्या पिडेस भोवना पसोत देवा लागीं आमी विश्वासान मागोवया सर्वीस आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वीस पेडा आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर आयक आमची प्रार्थना सर्वीस पेडाची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाखतेरा नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमची प्रार्थना सर्वीस पेडा सक्कड पिडेस्तान ताळ्ळी आनी पातकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना सर्वीस पेडा तुज्या मनेर दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी केवडी आत्मेची घटाय दी आयक आमची प्रार्थना श्रीगींच्या बापायचे दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सते समाजारी कर्ण सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणेतांनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो करे आयक आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते आमी तुका समर्पण दिसांव तुजी खुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना मोगळ बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कुस्तुंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना दयाळ बापा फावो ती जिणी संगाती मेळनासतना कुस्तुंच्या सर तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळोन बरे कुटुंबाची जीवन ते तेणें फावो कर म्हण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना सर्वीस परा भुरग्याचे तेणें अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फावो करनासो कुटुंबा संतोश सडय म्हण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना आज प्रते रितीन ह्या सर उपमंडळाच्या भक्तिका खातीर मागता आसतना तांचे सगळे समस्या परिहार कर कुडयेंतमे बरी भलायकी फावो कर भुरग्यांक युवा जाणांक सगळ्यांक आशिर्वादीत कर बेसवानी बर तांची जिणी संतोषाचे समृद्धेचे भगवंतपणाचे जायशी कर म्हण आमी मागतांव आयक आमची प्रार्थना बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमार आनी एका कुर्दीचे माये नमार आमचे जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारतांव आमी बदे शेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या गुणांत आसतांव आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतांव तर तूं आमचे शके ते तुजे एका कुर्दी आमचे वयर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे कसलें सदैव फळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलभ हे ओंकार मरये मोगळ बावबडी नो पिडेस्त आमच्या बावबडी सुडास काडया ताच्या बऱ्या भलायके पसून त्रिंदातीची मजत मागून सांगाता मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस्पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पुता कित्याक तूं आमचे स्कत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सरपिडा शिडा गुण व्हरूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवणदारा कित्याक तूं आमचे सरपिडा शिडा तुज्या बळाद हिंपत वेन गुण करताय प्रार्थुयां
भूदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्ताने आणि मतेच्या वाकुडीच्या पिढीने कस्तो ज्या तुझ्या साकराने साकरणेचेर दयाळ दिसत घाल तुवेरसल्या तांकां नवो जीव दिवन वापरीत कर अशें पातकांतली तळ जावन पिडेशिड्यांतली गुण जावन बेगिस्तानी भलायकी जुडोवन फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया भोवमोगाळ सुमया भवर्तनच्या बुजवणदारा तुजी मेत मेत नातलेली दयाळ मी मागता पिडेशिडेन कुस्तूं ज्या तुझ्या भुरग्यां तांचेर राखण बडवे सदांसान समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजून इमानात पयस करून एकामेका काळजातान बगसून शिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे देन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईक पासून एका कुळतीन वागो दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सगळोच पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवण्या प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगात आसा तो तुमचे सवय राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो राव तुमकां वाटूर तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्या जेजूच्या सिसा उजवाडान भरले तो तुमचे आसचे सर वायट भस्मरडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने निमगान तुमकां धडता देवाचे व्हड उपकार मगळ बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेदा मुखार आमी करसुया सुमेची बेसांवां सुमयाचो आशिर्वाद सुमेचें सांत समाधान आनी सुमेची भलायकी आमची करून घेवया आनी सुमयाक आराधन करून आमी गीत गावया आयल्या बापा तुज्या चरणी आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना देव तूं आमचो भोव दयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तूं आमचो देव तूं आमचो भोव दयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया जेजुराया मोगाळिस्ता मोगाळिस्ता करता स्तुती करता स्तुती आराधन आराधना जीवनासाय जीवनासाय आमच्या काळजान आमच्या काळजात सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार जीवनासाय जीवनासाय आमच्या काळजान आमच्या काळजात सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पराक्लिता पराक्लिता करता स्तुती करता स्तुती आराधन आराधना आत्म्यान रावताय आत्म्यात रावता कृपेन भरताय कृपेन भरता सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार आत्म्यान रावताय आत्म्यात रावता कृपेन भरताय कृपेन भरता सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार आयल्या बापा आयल्या बापा तुझे चरणी तुझे चरणी करच्या स्तुती करच्या स्तुती आराधन आराधना आयल्या बापा आयल्या बापा तुझे चरणी तुझे चरणी करच्या स्तुती करच्या स्तुती आराधन
आराधन देव तू आमचो देव तू आमचो भौमोगाळ भौमोगाळ सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार देव तू आमचो देव तू आमचो भौमोगाळ भौमोगाळ सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार हालेलुया 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 शदलबलबलंदलललाई हालेलुया हालेलुया हातुबान सांगता हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू शदल बल बलंदलललैया ला 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 ईश्वे ईश्वेंद्र ईश्वे आराधन ईश्वे स्तोत्र अर्गान जेजू थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस adore you Jesus worship you Jesus hallelujah 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बशा मगल बाबडी नो आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा आमचे सुमयेची स्तुती करचे खातीर आमी हांगासर आयल्या कीर्तन म्हणटा 117 संवसाराच्या सरपंचानो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बोवरतो ताच्या भायर दुसरो देव ना ह्या देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय मनशाची स्तुती नाही वस्तूंची स्तुती नाही मनशाची स्तुती नाही बगार देवाची सर्वेस्पराची स्तुती रसनाराची स्तुती रसनेची नाही देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय हातुबान स्तुती करूंक जाय संतोषान स्तुती करूंक जाय थाळयो पेटोवन स्तुती करूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमयाची स्तुती करया स्तुती केल्ल्यांत आमी दोडतें आमी मागून घेता देखून हर एक दीस हर एक सकाळ हर एक घडी म्हणले बरी आमी सुमयाची स्तुती करूंक जाय कोणें पुरा स्तुती करूंक जाय म्हज्या सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी हांव आनी म्हजें घराणें देवाची स्तुती करतले हांव आनी म्हजें घराणें तुमी हर एक दीस देवाची स्तुती करतात गी आंबरी म्हणटात तेर्स म्हणटात कुटुंबां सांगाता आलतारी मुखार पळय हौद बसवा हौद अल्ला बसवा अल्ला पळय गी करतात किती जाणां कीर्तनां वाचतात कीर्तनां 150 कीर्तनांत कितले जाणां वाचतात पुरो वासीचें म्हणना दिसा 1 या 2 कितलीं जाणां कीर्तन वाचल्या उपरांत सर्वेस्पराची स्तुती गायतात स्तुती म्हळ्यार अर्गां तुका अर्गांचें गीत जावं बरो स्तुतीचें गीत बरो महिमेचें गीत कितलीं जाणां गायतात एक अर्दो घंटो आलतारी मुखार आंबोरी आनी तेर्स सोडणो कितलीं जाणां स्तुती करतात सांगा हीच जावन सक्रामेंत आसा पोटी मारूंक नजो कितलीं जाणां थोडी इल्लीशीं करची इल्लीशीं घालतात मस्त करची मस्त करतात पळय 1 2 3 4 जाणां मात एकल्यान 2 हात वयर गेल्यात एकल्याचे नंबर इतल्या लोकां मदें इगर्जेंत सक्रामेंता मुखार मात्र स्तुती करची न्ही कळ्ळें तुमकां स्तुतीचीं गितां येतात गी
अर्गां तू काय तागे सोम्या दिन वासूं येतागे सदांनी सोम येतागे हर एक घडी म्हज्या जिविताचे येतागे उपकारी काळजान येतागी ना न्ही हांव अर्गां दितलो येतागी ना येतागी ना हांव अर्गां दिता जेजू येतागी ना सर्व साव दिता येतागी ना ही पुरा स्तुतीची गितां आमी गायचे घरांनी घरांनी आलतारी मुखार तुझे कुटुंबा सांगाता हांव आनी मुझे घराणे सांगाता मोगोन परमेश्वराची स्तुती करतले सेवा करतले करूंक जाय ते दाडा मात बेसांव मेळटात नाजाल्यार फादर मागलेले मेळना म्हळ्यार हांवें कालें करचें तूं जावन मागा नाई तुका वेळ ना तूं फादरा लागीं म्हणटाय फादर म्हज्या बसत माग म्हाका पुरसोत ना म्हळ्यार देव म्हाकाच दिता तुका दिना कित्याक हांवें मागचें कोणा खातीर तुज्या खातीर पूण देव म्हाकाच दिता तुका दिना कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा ताका पुरसोत ना खंय देखून ताका हांवें कित्याक दिचें देखून हांवें सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय आतां बऱ्या अर्गां तुका सुमयान जेजो अर्गां तुका सुमयान जेजो होगलाप तुका सुमयान जेजो आराधन तुका सुमयान जेजो वंदन तुका सुमयान जेजो हालेलुया 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 अर्गां जेजो होगलाप जेजो आराधन जेज हालेलुया 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 उबी रावया सदस्पराच्या मनाक हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुझी स्तुती करतले ताळयो भेटून हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हांव आनी म्हजें घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दानेचे आलतडी जर्दानेचे पलतडी जर्दानेचे आलतडी जर्दानेचे पलतडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातले देवा तुका सदां कालते जातले सर्वेश्वरा तुका नांव वाडटा उपकार तुजो बावडटा सर्वेस्परा तुका नांव वाडटा उपकार तुजो बावडटा तुज्यो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुझे उपादेश सदां पाळटल्या तुझो आज्ञा आमी मानून घेतल्या तुझे उपादेश सदां पाळटल्या हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जर्दानेचे आलतडी जर्दानेचे पलतडी जर्दानेचे आलतडी जर्दानेचे पलतडी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी खंयसर हांव आसल्यारी खंयसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातले देवा तुका सदां कालते जातले हालेलुया 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 अर्गान जेजो गलाब जेजो आराधन जेजो वंदन जेजो वैभव जेज हालेलुया 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 ईश्वी ईश्वी उदरी ईश्वी रात्रि ईश्वी स्तोत्र ईश्वी आराधन जेजो गलाब जेजो आराधन जेजो वंदन ईश्वी praise you Jesus thank you Jesus adore you Jesus worship you Jesus hallelujah 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 hallelujah
अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका उगडाप तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बशा. मग भाव भयणीनो, परत एक बडी सोम्या पळया आमी. सोमी म्हणटा, ए तुमी कश्ट केल्यानो आनी वचन वयतल्यानो, येया येया तुमी, कम टू मी, म्हजे लागीं येया. समाधान दितलो, संतोष दितलो, समाधान दितलो. देवाचें उतर आमी आयकलें न्ही गे, आमी आयल्या सोम्या लागीं देवाचें उतर आयकलें. जेजू कितें म्हणटा, कमिरेची सत्राय घेया, वायटाची सत्राय घेया, पातकाची सत्राय घेया, ताचे तन पयस रावा. तुजो दोळो वायटा कारण जाता जाल्यार तो कुंकून काड. तुजो हात पातका ओडता जाल्यार तो कातर उडय. तुजो पाय पातका कारण जाता जाल्यार कातर उडय. तुजी जीभ पातका कारण जाता जाल्यार कातर उडय. हें पुरा कातर कुंकून उडयलें जाल्यार आमी आज अशें आसत्या, कांय आसतें ना आमकां न्ही. जेवंक पोटी आसतें ना, खावंक तोंडी आसतें ना. जेजू म्हणटा तें न्ही, पुरो कुंकून काड उडय म्हळ्यार ताचे तावन पयस राव. तूं वायट पळयताय जाल्यार तें पळय नाका, बंद कर. तुजें मोबायल लॅपटॉप बंद कर, पयस दवर, पळय नाका. वायट आयकयता जाल्यार खबरो उलोवंक वचनाका, वचनाका. तें तावन पयस राव, अलग राव. 12 वचून 90 घालूंक 100 घालूंक वयताय जाल्यार पांय ओडटा जाल्यार घरांत बस, वचनाका. पांय बांदूंक घाल, घरांत राव न्ही. पेल्यांक मारूंक चोरी करूंक तुजे हात कारण जाता जाल्यार हात घट्ट बांदून दवर, वचनाका. पयस राव. तुज्या कमिरेची सत्राय घे. पातकाक पडटा त्या संगतींतावन अलग राव, पयस राव. जेजू अपुर्बे आसवलो, पूण कितले पटी पातक केला आमी न्ही गे. खडीत आसो न्ही, पुडलेपणांत पडल्या हांव. दिसाक पळयल्ल्या पडनांत वचोन रातीक पडल्या हांव बाडमुखार न्ही गे. खंय थोडी येतात, फादर हांव म्हज्या बायलेक मारतां, हांव म्हज्या बायलेक मारतां. कित्याक मारताय? पियोन मारतां. कित्याक पियेताय? म्हजी सूख हांव पियेना, फादर पियेना. परतून वचून तेंत पियेता, परतून परतून मारता, परतून येता. फादर बक्षिया. पडुल्ल्यापणांत परतून परतून पडोवंक जायना न्ही गे. तुवें दड निचेव करी जाय, सोम्या लागीं ये जाय, बोगसाणें मागे जाय. पळय, वेचीक पूत कुडीच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेलो, मासा रक्ताच्या वडणे प्रमाणे जियेलो. बापय नाका जालो, आवय नाका जालो. बापय लागीं झगडलो, आवय लागीं झगडलो, भावा लागीं झगडलो. कुटुंबांत ना दोशी ना समाधान, सगळे आडले. देदस्पर केलें कुटुंब. बापाय लक्ष जागो, स्वार्थ मनान आपणा सुकून घेतलो, विकलो, मेळ्ळलो दुडू काडून गेलो. इश्टा मित्रा सांगाता मेळोन, कलवंता सांगाता मेळोन, माझ्या गम्मत करून सगळें ओगडायलें. कोणाचें आयकलो ना. पयशे पुरा खाली जाले, इश्ट मित्र पुरा पडले. काम ना जाले, पयशे ना जाले. दुकराची सेवा करच्याक दुकराच्या गुडांत पडलो. मनशाचो पूत, कारभाराचो पूत, मंथनाचो पूत जावन आसलो तो आतां दुकराचें रूप जाला, दुकोर जालो. पळया, देखून तो पश्चात्तापवता. आतां पश्चात्तापवता, बोगसाणें मागता तो, पातकाची दूख धरता, बोगसाणें मागता. आनी तो म्हणटा, पळय हांवें पातकी, पळय हांवें पातकी, म्हाका बोगशी, म्हाका बोगशी जेजू, म्हाका बोगशी देवा, म्हाका बोगशी बापा म्हणटा तो. म्हाका बोगशी, म्हाका बोगशी. पळय हांव एक पोळे
हांव ती शेळी तुका सांडून गेल्ली तुका चुकून गेल्ली चुकून तुझे थंय ओढ म्हाका तुझे पयसरूंक सोडनाका पयसरूंक सोड आम्ही त्यात वेचीक पुता बरी जाल्या हांव देखून आमच्या अर्ध्याचे रात दवरी आनी म्हणया पळ्ळे सगळी म्हटल्यार हांव ती शेळी तुका बक्षणे मागा तुमच्या बदकाची दूख धरा कोण गेल्ली तुझे थंय ओढ म्हाका पयसरूंक सोडनाका मग भावपणी न पळया वो पातकी वेचीक पूत आपल्या पातकाची दूख धरता आणि तो आपल्या पायान उबा रावता आणि म्हणता हांव उठतलो म्हज्या बापाशी येतलो बापाच्या घरा पाटी येतलो घरा म्हज्या रागा वरवीं म्हज्या वस्त्रा वरवीं म्हज्या वायट सवया वरवीं म्हज्या संवसाराच्या अभिलाषेच्या जिविता वरवीं हांव घर सांडून गेल्लो परतून घरा पाटी येता हांव दैते पोटी आमी आमच्या आवय बापाय लागीं भावा लागीं भयणी लागीं दैते बरी झगडून आमची घर सांडून वेता हांव काळजान अत्रेगून आसता हांव पाटी येतलो बाप केदाळ आपयता गी माय केदाळ आपयता गी मम्मी केदाळ आपयता गी डाडी केदाळ आपयता गी रागाच्या परसार मोसरान रागान हग्यान हांव एपुटी सोडून गेल्ली परतून केदाळा पाटी येतले गे म्हणून थोडी अत्रेगून आसात आमी राखो जाय आमी अत्रेगून आसा जाय केदाळा आपयता हांव केदाळा वेतलो केदाळा वेतली केदाळा बोगसाणें मागतली देवा सवय म्हज्या मोगाच्या भावपणी न्हू देवा तोंडान पयस गेले हांव देवा लागीं मागी आमी सोम्या म्हाका पाटी आपय म्हाका बेगीन गे म्हाका बक्षी म्हजी काकूळ दाखय तुझी दया दाखय म्हणून आमी मागया हात हृदयाचे दवरया म्हाका आपय सोम्या गयान तुज्या लिपय सोम्या तुझ्या पवित्र रक्त नाणोन दवर सदांच काळजां आमच्या पदकाचे बक्षणे मोगोर सांगता म्हणया पाठी म्हाका आपय गायान तुझ्या लिपय नाणोन पवित्र रक्तान दवर सदां काळजां आणि आता वो पूत पाटी आयलो घरा पाटी आयलो बापय धांवलो गेटी लागीं आनी थंयसर बापय पावलोलो पूत बापायच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा बाबा हांवें सूख आदारली हांवें पातक केलें तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पातक आदारले म्हाका बक्षी आय एम सॉरी म्हणटा गो पळया बक्षी सोम्या हांवें पातक केलां तुजे विरोध आनी देवा विरोध पातक केल्ल्या म्हाका बक्षी बाबा म्हणटा वेचीक पूत आमी म्हणूंक जाय म्हज्या स्वार्था वरवीं मोसरा वरवीं म्हज्या खोटेपणा वरवीं खोटे चिंतना वरवीं देवातान आमी पयस गेल्या देवा लागीं आमी आज बक्षणे मागोंक जाय सुखी बक्षी सोम्या म्हजे अपराध पुसून काड म्हज्या पातकाची कथा दुनितळ कर म्हाका बक्षी कशें जाकेव म्हणालो बक्षी सोम्या कोणाक नुकसान केलां दावणट्यांनी पाटी दितलो त्या मापान आमी मागोंक जाय देखून आमच्या हृदयाचेर हात दवरया दोळे धांपया सोम्या लागीं आमच्या पातकांचे बक्षणे मागया मोक्षी सुखी समेस्त कर तू म्हाका कुरपेस्त सोम्या जातो सेम पॉइंट काबा ससनाक सुक्ती सरगारे परत बक्षणे मागून म्हणया आमी बक्षी सुखी सोमेस कर तूं म्हाका कुरपे जात हे पॉइंट काबा
sasan subi serga बक्षी सुखी समेस्त सोमिया तुझे पात करचे अपराध सगळे पुसून काढे तुझे बेसावानी बर सोमिया हावानी मुझे घराणे तुझे कृपेच्या बेसावानी वाढत तो सो म्हण मागता तुका समयमा तुका समाराधान ससनाच्या ससनाक आमेन मंगळ बाबडीनो आमी परत एक घडी भर सोमिया पळया सुमी म्हाका आपडूंक अशें येता सुमी म्हाका गूण करूंक अशें येता सुमी म्हाका तेज्या बेसावानी बरोवंक अशें येता हे सुमयाक सांगया सुमया म्हाका आपड आनी हांव गूण जातलो सुमी म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हजी कूड तुका समर्पण दिता म्हजो आत्मा तुका समर्पण दिता म्हजें थन आनी मन तुका समर्पण दिता म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पण दिता म्हजें कुटुंब तुका समर्पण दिता म्हजे सगळे कुटुंबाचे सादे तुका समर्पण दिता म्हजी पिडा शिडा तुका समर्पण दिता आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आमी म्हणया आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो 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 आपड जेजू आनी हांव गूण आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली आपड जेजू आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली जेजू आनी हांव सुखद मेळटली आपड जेजू म्हाका सुटका मेळटली जेजू आनी म्हाका गुडसून आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटले जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटले आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटले आपड जेजू म्हाका संतोष लाभतलो आपड जेजू म्हाका संतोष लाभतलो आपड जेजू म्हाका संतोष लाभतलो समर्पितान जेजू समर्पितान जेजू समर्पितान जेजू म्हजी कूड तुका समर्पिता म्हजी कूड तुका समर्पिता म्हजो आत्मा तुका समर्पिता म्हजो आत्मा तुका समर्पिता म्हजे काळीज तुका समर्पिता म्हजे मोत तुका समर्पिता मोतीन ते सगळे टेन्शन तुका समर्पिता सगळे डिप्रेशन तुका समर्पिता सगळे वळवळे तुका समर्पिता म्हजे कुटुंब तुका समर्पिता म्हजे कुटुंब तुका समर्पिता म्हजी भुरगींबाळां तुका समर्पिता म्हजे कश्ट तुका समर्पिता म्हजे वळवळे तुका समर्पिता म्हजी पिडा शिडा तुका समर्पिता समर्पितान जेजू समर्पितान जेजू समर्पितान जेजू स्वीकार कर स्वीकार कर आपड आपड जेजू टच टच हील मी आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू समर्पितान जेजू तुमचे समर्पण करा या बघता निमी घालया आमच्या हात आमच्या अर्जाचे दवन भक्तीन आमचे समर्पण सुमी आमकां आमी करया दिमीर पडून समर्पण करया आमी सुमी आमकां आपडून दे सुमी आमकां गुण करून दी सगळ्या पिडे शिड्यांतले आमकां निवारून दी आमच्या जिविताचे सगळे अडकळी कश्टान वरा तो सुटका सुडवून दिवन दी म्हण मागया समर्पिता जेजू मुझे जीवित मोजे हे जीवित संडून पातकी जिणी समर्पकी जीवित नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका तू समर्पितान जेजू समर्पिता जेजू मुझे हे जीवित मोजे हे जीवित संडून पातकी जिणी सांडून पातकी जीवित नितळ म्हाका कर नितळ म्हाका तू कर गे सोम्यांग गे सोमिया गे तू म्हाका गे तू म्हाका काळीज मुझे काळीज म्हजी दिता तुका दिता तुका गे सोम्या गे सोमिया गे तू म्हाका गे तू म्हाका काळीज मुझे काळीज म्हजी दिता तुका दिता तुका जिनियंतल्या गडीतांत एक सुराव जाला
जिनीन त्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा. निरासपणांत हांव जियेला तुंच म्हजो बरो असो तुंच म्हजो बरवसो दी तूं म्हाका आसरो. म्हाका आसरो उजवण म्हज्या आत्म्याचो म्हज्या आत्म्याचो घे सोम्या गे सोमिया घे तूं म्हाका गे तूं म्हाका काळीज मुझें काळीज म्हजें दिता तुका दिता तुका घे सोम्या गे घे सोमिया तूं म्हाका गे तूं म्हाका जिवीत मुझें जिवीत दिता म्हजें तुका दिता तुका घे सोम्या गे सोमिया घे तूं म्हाका गे तूं म्हाका कुटाम मुझें कुटाम म्हजें दिता तुका दिता तुका घे सोम्या गे सोमिया घे तूं म्हाका गे तूं म्हाका कूड म्हजी कुडूय म्हजी दिता तुका दिता तुका हालेलुया हालेलुया हातो बारया हालेलुया हातो बारा हालेलुया उलो मारा हालेलुया 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 सोम्या जेजू हे सगळे भक्तांचे तुझा आशीर्वाद कर तुझी गुणकची देवी सगळ्याच्या शिरा शिराने वळाय तुझ्या पवित्र कश नितळ कर तुझ्या नावात का बरे तुझ्या नावात का गुण कर सोम्या सर वाईट संगतेता कोणी संगतेता देवसाराच्या नाट्यात तळलेता मठ मंत्राचा निवार तुझी बेसमात का व सोम्या सगळ्या बुरग्याक आशीर्वादित कर युवा जणा बेसमानी बर काजरी डोळे सोमाग वडाय पिडेस्ता गुण कर एक सूर्या संगाती सोम्या बनकवादा साधका राखणी समाज माध्यमात मुखांतर हे आराधन करताना का आपण गुण कर टच आणि हील देम लॉर्ड आपण सोम्या गुण कर हालेलुया 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 उलो मारा हालेलुया 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 उलो मारा सोम्या पवत्ता उलो मारा विश्वास उलो मारा हालेलुया 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 जेजू 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 दाविदाच्या पुत आमची काकुळ कर तुझी गुण करची सकत लाभय जाणवाय दी गिन्यान दी रुकाय तुझी बेसाव दी समाधान दी सप्ती दी सुडका दी सडवण दी जेजू आपण टच टच एंड हील लॉर्ड शदला बला बला बलंदला लैया हाला 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 जेजू जेजू दाविदाच्या पुता काकुळ कर या सगळ्या भक्तिकाचे काकुळ कर तुझ्या बेसावाने दाखव आपण जेजू आपण टच टच आणि हील लॉर्ड हालेलुया 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 आमचे तकलेचे रात दवरया तकलेच्या दोळे दांपा क्लोज युअर आयज तकलेचे रात दवरून दोळे दांपा पवित्रात्म्या आपया पवित्रात्म्या तुझे ते आपया हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट कम होली स्पिरिट हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये हे पवित्रात्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे काळ शांतिये मुझे काळ शांतिये मुझे काळ शांतिये हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या मुझे मनांतिये मुझे मनांतिये हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या मुझे कुडींतिये मुझे कुडींतिये हे पवित्रात्म्या मुझे रक्ताच्या कणाकणांतिये रक्ताच्या कणाकणांतिये हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या हे पवित्रात्म्या मुझ्या आडाच्या सणासणांतिये आडाच्या सणासणांतिये हे पवित्रात्म्या मुझे सगळ्या जीवांतिये हे पवित्रात्म्या मुझ्या घरांतिये मुझ्या घरांतिये मुझे पती तईये मुझे पतीने तईये मुझे भुरग्यां तईये मुझे पुता तईये मुझे दुवे तईये मुझे आवय तईये मुझे बापाय तईये मुझे भावा तईये मुझे बहिणी तईये मुझे कुटुंबांतिये हे पवित्रात्म्या मुझे कामाच्या जाग्यार ये कामाच्या थळार ये मुझे खामांतिये मुझे कस्तांतिये मुझे वावंटींतिये मुझे दुकांतिये मुझे कथींतिये मुझे बेसारांतिये मुझे समराये मुझे विरोध उलयतल्यांचेर ये मुझे दुस्मनाचेर ये म्हाका वायट करतल्यांचेर ये मुझे दुस्मनाचेर ये म्हाका वायट करतल्यांचेर ये हे पवित्रात्म्या समाधान दिवंके हे पवित्रात्म्या भलायकी दिवंके हे पवित्रात्म्या संतोष दिवंके हे पवित्रात्म्या सुडका दिवंके गुण करूंके जाणवाय दिवंके
अणुवाय दिवंके सक्तेन बरोंके सक्तेन बरोंके तृप्ती दिवंके जैत लाभोंके तुझ्या देण्याने बरोंके तुझ्या फळांनी बरोंके तुझ्या फळांनी नेटोंके हे पवित्र आत्म्या काम होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बन्ने रे हे पवित्र आत्म्या देवाने हे पवित्र आत्म्या मुझे तई हालेलुया 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 फुला भरा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर तुझी गुणकरची देवी सगळ्यात आमच्या शिराशिरे नोळे आमच्या बुकले राहून आमका वाटतं की पवित्र आत्म्या आमच्या पट्ट्यावर आमचे संरक्षण करे आमच्या बुकले राहून संघात दे आमच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय आपण पवित्र आत्म्या आपण गुणकर पवित्र आत्म्या देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर हालेलुया 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 मगळ बाबरीनो पवित्र तेलाची मागणी आम्ही करता तुम्ही बसया पवित्र तेलाची मागणी करता ही पवित्र तेलाची मागणी करतना सुमेची गुण करची देवी सकत तुमच्या शिराशिरांनी वळतली सुमेचो स्पर्श तुमकां जातलो पवित्र सक्तेचो अनुभव तुमकां जातलो तुमची सगळी पिडा शिडा तुमचे टेन्शन तुमचे सगळे समस्या परिहार जातले भक्तीन 2 लाईन करून येवचे ह्या पवित्र तेलाची मागणी स्वीकार करची सुमेचो स्पर्श अनुभव करचो ह्या वेळार भक्तीन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया पावन आत्माने ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಕಂಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎಂದಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಂಚಶತಮಾನದಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಯೊಡನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು
ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಶದಲ ಬಲ 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 हालेलुया हाले हालेलुया जेजू दाविदाच्या पुता तुझा महिमा तुझा वरा दोगला पो हाले हालेलुया येशुवे जीसस हाले touch us heal us हाले हालेलुया तुबा हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया 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 हर गांजे जोगलाचे द्वारा दांजे जो हालेलुया 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 शदल बल बलंदललया हाला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Jesus, 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 सोम्या गुण कर आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू सुडका लाभ हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया तुम्हारे हालेलुया हालेलुया सुमिया सो अनुभव जालो जाल्यार जोरान ताळयो सुमिया पेटे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत या देवडा सक्रामेंता Voda Sacramenta साष्टांगनामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोधला नोम्योरीती आदार्या Solvon Meksha Askat Vishwya भावार्थाची बोल दिव्या जशी बापा तशीच बोता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या Spirita समासामी नावार्था आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता तुझ्या कष्टा सोगडा स्वयंका सोडलाय तुझे सोडवणे सबळ सदान समजले मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर हे संवसारी जिविता तुझे सवे समकताना सत आणि नीत मात्र सांबाळून सताचे आणि नितेचे भुरगीं जावन वाडोवंक खोटेपण
पातक वायट सगळें पयस करूं वायटांतल्यान खोटेपणांतल्यान अलग रावूंक आमकां कृपा दी. अशें आमचें जिवीत सदांच संतोशाचें भागीचें जावंक आमकां आदार आनी कृपा सदांच फावो कर. जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. उबी रावया. सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचे नाव. आतू बऱ्यान तीन पटी व्हडल्यान आमी सांगात म्हणया. सदैव जावं सुमयेचें नाव. आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. आता आणि सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. आता आणि सदां आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचे आतां आनी सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमयेचें नाव. हालेलुया 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 हालेलुया. भोव भक्तीपणान ह्या मिसांत नव्यानांत सक्रामेंताच्या आराधना वांटेली जावन सुमयेची कृपा सुमयेची बेसांवां जोडून घेतल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमचे वचून मागता. मुगाच्या भाव भयणीनो, क्रिसमसो काळ येवचो आसा, जागरणाची रात जावची आसा. ह्या सगळ्या भक्ती कार्यांक पुणथळाच्या तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. हरी घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वळखता. मुगाळ पुता सोवे हांव पानोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीन कृष्णाचे कुरवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो, तुमी जाणात सांजुदाच्या पुणथळ भोव पवित्र तळ. तुमची तेसावां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत हांव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायतें बरेंपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेंपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणथळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणथळार जायतीं प्रगतीची कामां जावचीं आसात, तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा, ह्या पुणथळाचे मेंटेनन्स आसा, हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा, ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना, तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा, देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. दिव्यवाणी